नमस्ते. आयचे सुभाषित. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. काकः कृष्णः म्हळ्यार कायलो, कृष्णवर्ण म्हळ्यार काळे बण्णाचे. पिकः पिकः वै तेमे एक पक्षी कृष्णवर्ण म्हळ्यार काळे बण्णाचे. पिकः म्हळ्यार कुकू म्हणतात न्हू आमी, कोगिले म्हूण म्हणटात ती तें. तरी ते दोन्ही आमकां दूरच्यान एकुल्याक दिसता. तेवे काळे हेवे काळे पक्कने मना वचना खंयचे पक्षी म्हूण. तांगेल उभयोर मध्ये भेद खंयचे म्हूण आमकां कळना दूरच्यान. समान जावन घेवन चिदेक पडटा. वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. म्हळ्यार वसंत समय आमगेले ऋतू षड ऋतवः म्हणटा ती तातूंत एक ऋतू वसंत ऋतू. त्या वेळार ताजे गायन आमकां चडतें आयकपळू मेळटा. कळ्ळेले रागू पिकः ताजेक गायन आमकां व्यत्यास सममना वता. दूरच्यान जाल्यार तिकिनी आमकां ओ हें कळ्ळोची, हें काकः, हें पिकः म्हूण सांगून आमकां व्यत्यास सममना वता. तशीच दूरच्यान आमकां खंयचे एक विशय एकुल्याक समान दिसले तिकिनी ताजे मध्य दोन्हीचे मध्य व्यत्यास कसने म्हूण सांगून आमकां मना वचना. ते संदर्भे वेळार ते समयानुसार आमकां ताजे व्यत्यास कळटा म्हणचे खातीर एक उदाहरण सहित जावन घेवन आमकां सुभाषित दाखोवन दिता. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः म्हूण. म्हळ्यार कायलो कायलोची, तें पिकः म्हळ्यार कोगिले कोगिलेची म्हूण. धन्यवाद.